प्रितीच्या भयणी बेबनू सगल्यांक तुमकां एक बरी सकाळ हांव येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आखे प्रितमी सभा पवित्र सभा आयच्या दिसा दर परगणेचो दीस समोर रमता आनी ह्या सोम्या आयच्या शुभ वर्तमानांतलो हो विशय विचून काडला. देवाक मानता तसलो जावं हो आपल्या घरा परतलो. देवान आपले मांडणे प्रमाणे मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी स्वयंबाचो रचला आनी देव कृपेन ताका बोरला. देवान मनशाक दादलो आनी बायल रचल्या आनी ताका आपली गुलाम न्हय पूण सगळ्या मेकल्यापणांतले जिवंक सत्या दिल्या. तर हेंच मनान धरून जेजूचे नीज हुरबेवून घोवाय आनी दर परगटनात जावंक मागतना हे दर परगटणेच्या वावरा खातीर वावुरता त्या पाद्री माद्री आनी ह्या म्हत्वाची भाव भयणां खातीर हे मिसा भेटेन बापा लागीं मागुया. प्रितीच्या भयणी बाबनो, सुरवातेच्या उतरांनी जी चिंतना कल्पना आमच्या मनांत पडल्यान त्या वेळार आमी घडोवया. आयज आमी मिसांवाचो आयतार वो धर्म परगटणेचो आयतार मनयता आनी दोन परगटणेचो आयतार जेन्ना आमी मनयता आमच्या मनांत येता मिसांवांत वावर कोत्तात त्या भाव भयणाचो दुबाबरेत तांचे पासत आमी मागूंक गरजेचें. पूण बरोचभर धर्म परगटणेचो वावर न्हय फकत पाद्रीचो माद्रीचो देव संदेशकारांचो पूण धर्म परगटणेचो वावर आमचो सगल्यांचो. जाणें बावतिजम घेतला त्या दिसाकतान ही जबाबदारी जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमकां लागू जाता. कित्याक आमी जेजूच्या 3 कार्यांनी वांटो घेता. तर आमी बावतिजमा दिसा घेतलेली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक जेजूक न्हय फकत उतरांतल्यानूच पूण आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां जण एकल्याक आदार बोड आनी कृपा मागुया. पूण घडये जायते फावटी आमी जेजूक परगचूंक जातालो, जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक आमकां संदी मेळ्ळेली, घडये लजेन, घडये म्हाका वेळ ना, घडये वावर म्हजो न्हय, हे भाशेन घडये निभान दिवन आमी जेजूक परगटपाची फाटीं उरल्यान. या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरुया आनी मिसाचे भेटीचे सुरवातेकूच देवाचें बोगसोणें मागुया. आनी सगळीं आमचे हात जोडून देवाचे काकलुती कोलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. अमुजो अपराध, अमुजो अपराध, अमुजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. We
देवाक आर्गां दिवया, देवाची तुस्त करून सगळीं बरोबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टाक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया, सर्व पवित्र देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा, देवाचे शिरी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याक सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमीन. प्रार्थुया. थोडोच वेळ उगीच रावया. सायबीण मांयक भेटयलो म्हयनो सायबीण मांयक फुडें घालुया आनी आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापाक उक्त्यो करुया. आयज कोण वाडदीस मनयतात तांचो उगडास करतना एश्विन फेर्नांडीस आनी एलरिका फेर्नांडीस हांचे पासत मागुया. दुसरीं कोण वाडदीस मनयतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात तांचे पासत मागुया. जीं कोण दुखांत आसात, पिडेंत आसात, कश्ट उरतात, जाणटे पिरायेर पावल्यांत, हॉस्पिटलांनी आसात, त्या भाव भयणांचो उगडास करुया. भायल्या गांवांत वावर करतात, जांकां भुरग्याचें देणे फावो जावंक ना, जांकां नोकरी ना, तांचे पासून मागुया. आमच्या जोनेकल्याच्या कुटुंबाचो उगडास करुया. देवान आमकां सगल्यांक बरी भलायकी, शांती सवस्काय फावो करूंक मागुया. सगळे पिडेंतली आमकां पयस दवरूंक मागुया. राशिया, युक्रेन हांचे मदें शांती समाधान मागुया. ह्या दिसांनी आमची भुरगीं सुटयांनी आसात, तांकां देवाचो अनुभव केरीतपणी मिसाक वचूंक देवाचो अनुभव घेवंक तांचे पासत मागुया. आमी आमचेच पासत मागुया. देवा, सर्व मनशाच्या रोचणारा आनी सरवणदारा, सर्व मनशाची सोडवण तुका जाय. भाग्यवंतांचे उर्बेन आनी मेहनतीन ओ क्रिस्ती लोकांक काडोकांतल्या स्वताच्या उजवाडाक तुवें आपूण हाडले. ताचे विनोतीन भावार्थान तीर रावंक आनी तांणी परगट केल्लें शिवर्तमान आमकां दिता तो बरोसो बाळगूंक जिवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिराच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणल्यार नितीदार. मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो नीत करिना. मनशाच्या तोंडाक पळोवन तो गरीबाक दुखयना. दुखवलेल्याचो उलो तो आयकून घेता. अनाथाच्या मागण्याची तो बेपर्वा करिना. तशेंच विधवेचो विलाप तो विसरना. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानतलो. ताची मागणी कुपाशी पावतली. कालत्या मनशाचें मागणें कुपांक तोपता. तें शाती पावसोर ताका कसलीच बुजवण ना. बोवत्या देवान ताचेर नदर मारी पर्यान आनी सुगुणी मनशाची न्हीद करून आपलो निवाडो दी पर्यान तो ओगो रावचो ना आनी सर्वेस्पोर उशीर करचो ना. तांकां रोकडोच पावतलो. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणया. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोष. जबाब. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा.
प्रितुमी वेलो तांचो उगडास नाच करता बरी मनशां उलो मारतात सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली तांकां निवारता जबाब दवडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली जांचें कालीस दुखवलां कोंतवलां तांचे सोशी सर्वेस्पोर आसाच जांचें मन कोळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा आपल्या सेवकांच्या ओतम्याक सर्वेस्पोर तारण दिता ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कोदींच कास्त लावचो ना जबाब दवडिऱ्यान व्हडल्यान जाप मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचप प्रितीच्या हांव जाल्यार आतां बिजोयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला हांव बरें झुजलो धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली हांवें बावार्द सांबाळ्ळो शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत म्हूण सुबेदार त्या दिसा म्हाका दितलो म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओत्रेकता तितल्यांकूय म्हजो पयलो प्रतिवाद जालो तेन्ना कोणेच म्हाका तेंको दिलो ना पूण सगल्यांनी म्हाका सांडलो हें तांकां बुजोना जावंक पूण म्हजे उद्देशी शुभवर्तमानाची पूर्ण परगटणी जावचे खातीर आनी सगल्या विदेशांनी ती आयकुचे खातीर सोमयान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतल्या म्हाका निवारलो सगल्या नश्टांतलोय सोमी म्हाका वाटयतलो आनी आपल्या सोर्गींच्या राज्यान म्हाका सलामतीन पावयतलो ताका मोहिमा सासणाच्या सासणांक आमेन देवाचें उतर हें देवाचे उद्गाराक उबी रावया आसलो जेजू सवें कुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार मनशांक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदी केलां सर्वेस्पोर तुमचे सोवें हांसूं लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरच पातयेताले आनी एरांक लेखी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली दोग जाण एकलो फारिजेव आनी दुसरो दंड वसुलदार मागणें करूंक देव मंदिरांत चडून गेले फारिजेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनांत मागणें करतालो देवा हांव एरा मनशां सारको न्हय ते चोर
नागोवणे अन्यायी पोरदुवारी हांव ह्या त्या दोंड वसूलदाराय सारको न्हय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हांव सातोड्याक 2 पावटी उपास कोत्तां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय दावो वांटो फारीक कोत्तां. तो दोंड वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यंत वयर काडिनासतना ओड्डें बुडोवन अशें म्हणटालो, देवा हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. हांव तुमकां सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव ऊंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तो महान हे. प्रितीच्या बरी बाबनो, आयची तिनूय वाचपां मागण्याची खबर करतात. आनी सुरवातेक हांव आयज तुमकां म्हणटालो, आयज धर्म परगटणेचो आयतार आमी मनयता, हो मिसावाचो आयतार. आनी आमच्या मनांत जेन्ना आमी कानार आयकता मिसावाचो आयतार येता, पयले सुवातेर आमच्या मनांत येता, अरे आतां फादर कॅलेंडर धाडटलो. दुसरें आमच्या मनांत येता, आतां एनवलोपां घेवन PPCच्या वांगडी आमच्या दारार उबे रावतले. प्रितीच्या बरी बाबनो, दुसरें आमी कितें समजता, मिसांव कोणाचें, मिसावाचो वावर कोणाचो, पाद्रीचो, माद्री, वो आमी समजता मिसावांत वावर कोत्ता ताचो. प्रितीच्या बरी बाबनो, आयज मिसावांच्या वावराचेर धाकटीच नदर मारुया आनी मिसावांच्या वावराचेर नदर मारतना आमचे मागणे आमच्या जिवितांत कशे भाशेन जावंक जाय हाचेर आमी धाकटलोच नियाळ करुया. तेगूय इश्ट आसले आनी तेगूय इश्टकूय एक दीस जंय वावर कोत्तात थंय एका गोडावांतकूय बंद पडले, ओ बंद जाले, दारकूय बंद जाले, सगळोचकूय काडोक जालो. आनी सगळोच काडोक जावनकूय ते भायर सरूंक सोदताले पूण जायनासलें. पयलोकूय पिटर बंद भितर पडलो म्हणटच देवाकूय शिणोक लागलो, हें आनी कितें, हें देवान म्हज्या जिवितांत कित्याक. आनी देवाक शिणटाना दोगूय आपल्या इश्टांकूय तो शिणटालो आनी ओगोचकूय एका कोणशाक बसलो. दुसरोकूय टोणी, ओकूय भाग्योत आसलो, मागण्याचो मनीस आसलो, दिमीयेर पडलोकूय आनी देवाक मागणें करूंक लागलो, सायबा एक मिलाग्री कर रे आनी आमकां भायर काड. तिसरोकूय जॉनी भितर आसलो आनी जॉनी कितें करतालो, देवाक मागणें करतालो, पूण बरोचबरकूय आपली हातांतकूय एक मॅच बॉक्स आसलें तें घेवनकूय फस्काची काडी पेटोवनकूय उजवाड पळोवन खुंयच्यान भायर सरूंक जाता तें पळयतालो. आतां तेगोय हें कोत्ताना तिसऱ्याकूय एक पिकास मेळटा हातांत, आनी पिकास मेळून ओकूय पिकास हातांत घेता आनी ओंटीचेर मारून धाकटलोच बुराक करूंकूय सुरू करता. पूण हे दोगूयकूय पयलो देवाक शिणटालो, ओगोच रावता, दुसरो आपूण मागणें करीत रावता, मिलाग्रीक रावता, पूण तिसरो मागणेंय कोत्ता, वावरूय कोत्ता. आनीकूय आख्खीच रात सारल्या उपरांत
धाकटुलोच खंय बुराक जाता आनी उजवाड भितर सोदता आनी तेन्ना हे दोगूय ताका पळयतात आनी उपरांत ताका आदार दिवंक येतात. प्रितीच्या बुडी भावनो, ही धाकटुलीच काणी, पूण ही धाकटुलीच काणी आयच्या आमच्या ह्या नियाराक आयची वाचपां आमकां कितें सांगतात ताचेर आमकां लक्ष घालूंक आपयतात. पयले सुवातेर पयलो देवाक शिंकतालो, ताचे मागणें जालें शिणोवप. दुसरो फकत मागणें करतालो, पूण तिसरो मागणें बरोबर आपलो वावरूय ताणें चालू दवरलो. प्रेयर एंड वर्क गो टुगेदर. आयज मिसावांच्या आयताराक आमकां कसलो संदेश काय? आयचें पयलें वाचप, सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आमकां कितें सांगता? देव काकलुतसार, देव नितीदार, देव मनशाचें तोंड पळोवन नीत करिना. देव सगळ्यांक एके भाशेन वागयता, पूण देवाचो केरीत हुस्को जावन आसा सांडलोलें सोबें, भायर आयलोलें सोबें, अनाथा सोबें, विधवा सोबें, दुखोवलोलें सोबें. हें आमकां पयलें वाचप सांगता. आनी देव जेन्ना ती मागणें करतात, ताळो उबारतात देवाक, देव तांचे मागणें आयकनासतना केन्नाच रावंक ना, केन्नाच रावना. हाची खात्री पयलें वाचप आमकां दिता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपांत भाग्यून पावलू आपल्या जिविताचेर नदर मारता. सावलू आसलोलो तो पावलू जातोच देवाचेर फाती येता. कश्ट ताच्या जिवितांत असलें, दूख ताच्या जिवितांत असलें, पूण कितें म्हणटा? म्हज्या जिवितांत हांव एक बरें झूज झुजलो, शेवट पर्यंत हांवें म्हजो भावार्थ सांबाळ्ळो आनी ह्या भावार्थाची मुजरी दुबाविरेत एक दीस देव म्हाका दितलो. हें ताचें मागणें जावन गेलें. जाल्यार शिवर्तमानांत आमकां कितें मेळटा? फारिजेव आनी दंड वसुलदार दोगूय मागणें करूंक येतात, दोगूय मागणें करतात. कशे भाशेन ताचें मागणें जाता काय? फारिजेव दुसऱ्याच्यो चुक्यो काडून आपले मागणें करता. आपूण बरो, आपूण सात्वीक, आपूण सुपिरियर, हें ताचें धरण जावन गेलें. आपल्या जिवितांत गर्विश्ट, गर्वान भरलेलो मनीस हाचें ताचें सगळें वयर काडटा आनी तें दंड वसुलदाराचे बाबड्याचें वयर काडटा. दुसरे सुवातेर दंड वसुलदार आसा. दंड वसुलदार कितें करता? पवित्र पुस्तक काय बरें सांगता? तकली पासून वयर काडिना हूंय. आपली तकली बागोवन धाकटेंच मागणें ताचें. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. एकूच मागणें ताचें, देवाची काकलूत मागता. हें गरजेचें. देवाचे काकलुतीक उगटो जाता. सायबा, म्हज्यान कांयच करूंक जायना, म्हाका तुजी काकलुतीची गरज, हांव तुजेर फाती येता सायबा. हें कितें दाखयता? ल्हानविकायेन खालतिकायेन वागता. ल्हानवीक घालतो मनीस आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत तर आमी नदर मारीत सगल्यांक मानता. ल्हानविकायेन खालतिकायेन जियेतलो मनीस आयचें शिवर्तमान आमकां सांगता दुबाविरेत एक दीस स्वर्गार पावतलो. आयज मिसावांच्या आयताराक आमकां कसलो संदेश काय? प्रितीच्या बरी भावनो, मिसावांक मिसावांचो वावर करून मिसावांच्या गांवांत वचून गरजेचें न्हय. जायते बरें आमी चिंताय, हांव आनी थिंग कितको वयतलें, थिंग वचोन केसो काम करतलें, कितको जातो मोकोडे, तें म्हाका जावचें ना. प्रितीच्या बरी भावनो, मिसावांचो वावर मिसावांत वचून गरजेचो न्हय. मिसावांचो वावर म्हज्या घरांतूच म्हज्यान करूंक जाता. आमी घरांतूच सुरू करुया. पयले सुवातेर हांव एक घोव कसो, हांव एक बायल कशी, आमी भुरगीं कशी. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वाचुया.
देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवया. देवाचें उतर वाचून ताचें नियाळ करुया, आमच्या कुटुंबाक लावुया आनी उपरांत तें दुसऱ्यांक परगटुया. कशें? उतरांनीच न्हय, कोन्यांनी. आमच्यो कोन्यो गरजेच्यो. मागणें म्हणटात तें फकत मागणेंच न्हय, मागण्याचे बरोबर कोन्यो आसूंक गरजेच्यो. पयले सुवातेर कसल्यो कोन्यो? घरांतूच दुसऱ्याचो हुस्को आसा काय म्हाका? म्हजो घरांतलो वांगडी गडे पिडेंत पडटा, म्हजो हुस्को आसा काय ताचे सवें? एकवट सांबाळूंक. हांव जेन्ना एकवटान जियेता तेन्ना म्हज्या कुटुंबाक हांव जेजूक परगट्टा. एकवट जेन्ना हांव सांबाळटा तेन्ना आमच्या कुटुंबांत शांती आसा. हांव जेन्ना मोगान जियेता तेन्ना हांव दुसऱ्यांक एक देख जाता. तर पयले सुवातेर प्रितीच्या बडी भावनो, आज पयली आमकां शिकोवण कुटुंबांतूच जेजूक परगटुया. कुटुंबांत आमी जेजूक अनुभवुया आनी जेजूक अनुभवून आमच्या कुटुंबाचे देखींतल्यान जेजूक आमच्या शेजाऱ्याक दिवया. दुसरे सुवातेर म्हजी वागणूक म्हज्या शेजाऱ्या सवें कशी जाल्या काय? शेजाऱ्याक ओ क्रिस्ती दुसऱ्या धर्माची जायतीं मनशां आसात. म्हाका पळोवन हांव जेजूक परगट्टा काय? आयताराचे हांव मिसाक वेता, हांव तेर्स कोत्ता, नोवेनां कोत्ता, सगळें कोत्ता, पूण हांव जेजूक परगट्टा काय? क्वेश्चन मार्क आमकां. आनी हांव कित्याक म्हणटा, जायते पावटी आमचें जिवीत देखीचें जायना. म्हज्या शेजाऱ्याकूच पयले सुवातेर क्रिस्ती भावा भयणाकूच म्हजें जिवीत जायते पावटी जेजूक मानता तसलें जायना. जेजूक हांव परगटिना. कित्याक जायते पावटी हें आनी बेश्टें मिसावयता, हें जिवीत कितें? हो आनी बेश्टो मिसावयता, हेगे जिवीत कितें? अशें म्हणटात काय? ओ हांव मिसाक वचून ही क्रिस्ती मनशां काय बरीं एकामेकाच्या मोगान जियेतात, एकामेकाच्या हुस्क्यान जियेतात. हांव जेजूक म्हज्या शेजाऱ्याकूच परगट्टा काय? ओ हांव क्रिस्ती मनीस कसो म्हज्याच व्हडपणाचेर म्हज्याच गर्वान भरून हांव दुसऱ्यांक पयस दवरता काय? दुसऱ्यांक वायट देख जाता काय? आनी तिसरे सुवातेर म्हजें मागणें कशे भाशेन जालां काय? म्हज्या घरांत म्हज्या वाड्यांत पवित्र सभेंत हांव मागण्यांक वेळ दिता काय? मागण्या बरोबर हांव दुसरो वावर कोत्ता काय? म्हज्यान मागणें करून पवित्र सभेंत जायती जबाबदारी आसा. पवित्र सभेंत इगोजेंत आमी संस्थेंत भितर सरून हेंच देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक जाता. कितल्यो संस्था आसात, हांव एक पूण संस्थेचो वांगडी काय? म्हाका एक एक संदी मेळटा तेन्ना हांव जेजूक म्हज्या फिरगोजेंत परगट्टा काय? हांव लिबां दितां, म्हाका वेळ ना, तें काम ती कोतलीं, तें काम तेंचें. हांव सुरवातेक म्हणटालो तें काम पाद्रीचें, तें काम माद्रीचें, देव संदेशकारांचें, PPCच्या वांगड्याचें. हें म्हणून आय एम ट्रायंग टू एवॉयड संद्यो मेळटात त्यो हांव पयस कोत्ता काय? आयज एक एकल्यान आपल्या जिवितांत भितर सरचें. आपल्या जिविताचे नधर्माची धर्म परगटण्याचो वावर हांव म्हणटालो सुरवातेक सगळ्याचो. जाणी बावतिजम घेतला ताचो बावतिजमाच्या साक्रामेंता वरवीं आमी जेजूच्या 3 कार्यांनी वांटो घेतात. विशय इन द प्रॉफेटीक मिशन ऑफ क्रायस्ट, प्रिस्टली मिशन ऑफ क्रायस्ट एंड किंगली मिशन ऑफ क्रायस्ट. 3 मिसांवां बावतिजमांतल्यान आमकां फावो जाल्यान. जेजूच्या प्रवादीपणान, जेजूच्या पाद्रीपणान आनी जेजूच्या रायपणान. जाल्यार प्रितीच्या बडी भावनो, एका प्रवाद्याचो वावर कितें काय? बरें आसा तें अदीक बरें करूंक आदार दिवपाचो, पूण वायट आसा ताचेर निशेध मारपाचो हो प्रवाद्याचो वावर. जे वायट कितें चलता, भ्रश्टाचार चलता, ताचेर निशेध मारपाचो. हें हांव कोत्ता काय? दुसरे सुवातेर हांव जेजूच्या पाद्रीपणांत वांटो घेता. आयज आमी मिसाची भेट भेटयतात, यादनीकूच भेटयना, सगळीं सांगाताक ही मिसाची आमी भेट भेटयतात.
मिसाचे भेटेंतल्यान हांव म्हजें जिवीत देवाक भेटयतां काय, म्हज्या जिविताचें समर्पण देवाक कोत्तां काय, देवाक आर्गां दितां काय. आनी तिसरे सुवातेर आय शेअर इन द किंगली मिशन ऑफ क्रायस्ट. हांव जेजूच्या रायपणांत वांटो घेतां. रायपण कसलें काय, ते फारिजेवा भाशेन दुसऱ्यांचेर जबरदस्ती चलोवपाचें, दुसऱ्यांच्यो चुक्यो काडपाचें. हांव जेजूच्या रायपणांत वांटो घेतां, सेवे चाकरेच्या. जेजून हेंच आमकां उक्तें केलां. आमी सदांच ह्या संवसारांत जियेतना सेवा चाकरी करून जेजूक सेवे चाकरींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक आदार बोड मागतना होच जिवो जेजू थोड्याच वेळान ह्या आल्ताराचेर येतलो. आयज जेजू लागीं एकूच मागणें करुया, सायबा तुका दुसऱ्यांक परगटूंक आमच्या उतरांतल्यान आनी कन्यांतल्यान पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां दी. अशें जावं. सगळीं उबी रावुया. देवाचें उतर आमी आयकलां, ताचेर आमी नियाळ केला. ह्या देवाच्या उतराक आमचो भावार्थाचो जबाब दिवन आमचो भावार्थ लावन सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक सर्व पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारयेताई जल्मलो, कंस पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो शिगून जालो, स्वर्गार चडलो, सर्व पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान सगळ्या विस्वासान आमची मागणी बापाक उक्ती करुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी सगळ्या क्रिस्ती भावात्यांक जेजूची शिकवण आपल्या मुन्यारपणांतल्यान परगटूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या भारताच्या सरकारी आनी राजनितीक फुडाऱ्यांनी लोकांमध्ये धर्माचो भेदभाव करिनासतना आनी क्रिस्ती भावात्यांक जेजूची शिकवण भारतीय लोकांमध्ये शिंपडावंक सवलती फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. देवान आपल्या पुताच्या पास्कांच्या गुटा वरवीं सगळ्या मनशांक नव्या जिविताचें देणें फावो केलां. तर क्रिस्ती भावात्यांनी ही सोडवणेची बरी खबर आपल्या जिविताचे गवायकेंतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक बापा लागीं मागुया. जायते पाद्री माद्री आनी लौकीक भाव भयणां जेजूची बरी खबर परगटूंक तरेकवार जाग्यांनी वावुरता. तांची बरी खबर आयकून आनी आपल्या काळजांनी दवरून जिवितान जिवन आनी हे परी जेजूच्या उतराची गवाय जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी मोगाची भुरगीं. ह्या मोगाच्या भुरग्यांच्याच नात्यान
आमी थोडी मागणी मोठ्यान केल्यान, दुसरी गुप्ती तुका उबारल्यान. ही सगळी मागणी स्विकार कर आनी आमकां कितें गरजेचें, कितें फायद्याचें तें तुज्याच उदार फावो मनान फावो कर म्हूण मागतना आमकां सगल्यांक मिसांवाच्या वावरांत मिसोड जावंक, इगोजेच्या वावरांत मिसोड जावन तुजें उतर दुसऱ्यांक न्हूच फकत उतरांनीच पूण आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान पुरगटूंक आमकां बोड आनी कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणांनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मानून घेऊ. बो मोगाळ बापा, भाग्यवंताच्या परबे दिसा तुका हे वेदीचेर भेटयता त्या बलिदानाक आमच्या सुमिया जेजूचें कोश्ट मरण आमी समोरमता. ताचे बरोबर आमी तुका मानता तसली बोली जावच्याक त्याच सुमिया जेजूचो पाटलाव करून आमच्या दिसा दिसाचे जिणेंत ताच्या कोश्टा मरणांत तूं आमकां दिताय तो वांटो उदार मनान घेवन ताचे सारकी जावंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें हांसूं. आमची काहरसा हुबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणांत जिखली आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता.
खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुकवेची आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो घूट परगोटुया. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतालो. Jesu melo, Jesu जीवन जाला, Jesu नव्या येतालो. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपुणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यून बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापाक आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मदूत, भाग्योन तुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बाबा, सर्व बंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. प्रितीच्या भुरगीं बंदू, जेजून शिकवलेले मागणे हे वेळार बापाक आमी करतना आमी सदांच मागण्यांतल्यान देवाक आमची मागणी उबारतना ताची खुशी आमच्या जिवितांत ओळखून घेवं आनी ताचे खुशे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना.
सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे आनी ह्या वेळार तूं आमकां जणेकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोमी आसूं तुमची सभे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ओच तो जिवो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजान येवन आमकां उतरांतल्यान आनी आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां आदार दिवंक सोदता. ह्या जेजून जाका ह्या जेवणाक आपोणें केलां ती खरेंच सुभागी. सम्या तुवें तुज्या देवाचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ. क्रिस्ताचो लोक म्हाका सासना.
प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, खरो भावार्थ परगटूंक भाग्यवंतांच्या थांबोन आसलेल्या कोश्टा वावरान आपलो जीव जोरयलो. तांच्या परबे दिसा आमी घेतलेल्या देवीक जिविताच्या बोडान आमकांय त्याच भावार्थान तीर कर आनी उतरांनी तशें कन्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशे बसात. ब्रेस्तारा दीस 7:15 म्हयन्याची मिसाची भेट मोइझस रेजिनाल्दो डायस हाचे पासत. शेनवारा दीस 7:15 पयल्या वर्साची मिसाची भेट लिबानो पिरीस हाचे पासत. गेल्ल्या आयताराक आमचें धर्मदान वो कलेक्शन जालां 80,730 रुपया, रुपीज 80,730. आयज मिसावाचो आयतार आनी मिसावाचो आयतार म्हणटच सगळें जें कलेक्शन आयच्या दिसाचें मिसावाच्या वावराक वेतेलें. PPCच्या वांगड्यांनी व मेंबरांनी एनवलप्स तशेंच कॅलेंडर बेगीनूच हाडून ऑफिसान दिवचें म्हूण आमची विनंती. गेल्ल्या वर्साक आमी मिसावाच्या वावराक 3,15,260 रुपया धाडलेले. काळजांतान सगल्यांक देव बरें करूं. 29 ऑक्टोबराचे आमच्या गांवांत व सांताक्रूज गांवांत सेंट विन्संट द पॉल ही संस्था घडून आयल्यार 40 वर्सां बसतात. सांजे 4 वाजतान देवाक दिन वाचूंक आनी अर्गां दिवंक मिसाची भेट आनी धाकटलोच कार्यक्रम आमच्या इस्कॉलाच्या हॉलांत जातलो. हे संस्थेंत वावर कोत्तोल्या पासत मागुया आनी आमी असल्या संस्थांनी वांटो घेवन ओ जॉयन जावन आमी दुसऱ्या आनी खेरीतपणी गरजेवंतां सगळें आदार दिवंक प्रयत्न करुया. 3 नोव्हेंबराचे ब्रेस्तारा दीस आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांक तशें वेदी सेवकांक आनी दुसऱ्या भुरग्यांक एक दिसभर तरेतरेचो कार्यक्रम आसतलो. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक धाडची. सकाळीं 9 ते सांजे 5 वाजता पर्यंत जेवण आनी च्या आमी तांकां दितले. नांवां ऑफिसांत व कॅटेकिस्टां लागीं ऑक्टोबराची 30 पर्यंत दिवची. प्रितीच्या भुरगीं भगिनो, हो म्हयनो सायबीण मांयक भेटयलो म्हयनो वो आमी तेरसाचो म्हयनो म्हणटा आनी आमचीं भुरगीं सुटयांनी आसा. आवय बापायनो, तुमची जबाबदारी भुरग्यांक सदांकाल उठावन मिसाक धाडूंक. सुसेगाद तांकां न्हिदाय नाकाय, ती मागीर एक दीस तुमकां न्हिदायतली. त्या पासत
तुमच्या भुरग्यांक सकाळची उठावची आनी तांकां मिसाक सदांच धाडची म्हूण ही संवय करात। मागणें जेन्ना कुटुंबांत आसतलें, कुटुंबांत एकवट आसतलो। आवय बापायनो, ही तुमची जबाबदारी पाडची। जायत पाड म्हणटाय फादर आयकना, आतां आयकना जाल्यार मागीर आयकची न्हय ती तुमकां उडास दोतचो। इगोर्जेची साफ सफाई करून आमी एका एका सुमाराक एक एक वाडो घातलेलो आसा। तुमच्या PPC मेंबरांनी तुमकां तें सांगलां आसतलें। इगोर्जेची सफाई करूंक न्हय फकत PPCच्या वांगड्यांचोच वो इगोर्जेंत काम करतात तांचोच अभाव न्हय। आमचो वाडो पडटा तेन्ना आमचे PPC मेंबर आमकां सांगतात तेन्ना इगोर्जेच्या साफ सफाई करच्या वावरांत आमी येवचें म्हूण आमची विनंती। दर शुक्राराक सांजे 4 वाजतां तुमचो वाडो पडटा तेन्ना तुमची जबाबदारी पाडची म्हूण आमची विनंती। पिलार सुपिरियर हाणें सांगूंक मागलां की पाद रागलेलाची नोवेना सुरू जातली 10 ते 18 नोव्हेंबराचे। परब 19 नोव्हेंबराचे। डिटेल नोटीस बोर्डांत आसा। सांताक्रूज सरपंचीन सांगूंक मागलां की आयज 23 ओतुंबराचे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा जमात आसतली विलेज पंचायत हॉलांत 10 वाजतां। डिटेल नोटीस बोर्डांत आसा। सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल हाचे वांगडी भायर उबे आसतले फूल ना पाकळी तांकां दिवची म्हूण आमची विनंती। सगलीं उबी रावया। बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। आमेन। वचून येयात। जेजूक उतरांनी तशें आमच्या जिविताच्या देखींतल्यान आनी कोन्यांतल्यान परगटूंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे वडकार।